गोयचे भुरगे जे आयज प्रोटेस्ट करता आपले एग्जाम पोस्टपोन कर म्हणून 10वीची आनी 12वीची। आनी हो डिमांड घेवन आयज जेन्ना भुरगे सीएमाच्या घराचेर प्रोटेस्ट घेवन गेले, मोर्चा घेवन गेले, तेन्ना तांकां अरेस्ट केले। ही गजाल जावपाक जाय नासली। आमचो जो सीएम आसा, गोंयचो सीएम आसा, तेणे भुरग्यां वांगडा उलोवपाक जाय आसले। तेणे पयलीं म्हटल्यार भुरग्यां वांगडा आनी जे पेरंट्स आसा तेंच्या वांगडा मिटिंग्स घेवपाक जाय आसले। तेंच्या कडेन वॉटेवर वाया ऑनलायन घे, नाजाल्यार तूं फिजिकल मिटिंग्स घे। कित्याक सीएमाचे आयज इलेक्शनाक लागून वाड्या वाड्याचेर तो वचून मिटींग घेता, पूण हे भुरग्यां वांगडा, पेरंट्सां वांगडा उलोवपाक तो रेडी ना आनी अजून मेरेन तो उलयल्लो ना। तेणी उलोवपाक जाय आसलें। आनी भुरग्यांक अरेस्ट करप ही सगळ्यान व्हडली लज बीजेपीक। हे खूब कमी टायम जाता, खुबदां अशें गोंयान घडना, पूण आयचो जो सरकार आसा हो सगळ्यांक भियाता। आयज स्टुडंटा पासून, टॅक्सीवाल्या पासून, एनवायरमेंटलिस्ट, गोंयकार सगळे आयज प्रोटेस्ट करता, सगळे रस्त्यार येता आनी तेंच्या कडेन भासाभास करपाक, तेंच्या कडेन उलोवपाक सीएमाक टायम ना। पूण ह्या सीएमाक इनॉग्रेशन करपाक, इलेक्शनाचे वोट मागपाक, भीक मागपाक वोटिंगेचे हेच्या कडेन भरपूर टायम आसा। हे कितें आयज जालां तें जावपाक जाय नासलें। कित्याक आयज कोविड केसीस वाडत आसा। सीएम लोकांक सांगत आसा प्रिकॉशन घे म्हणून, मास्कां ना म्हणून तुम्ही फायन मारतात लोकांक त्रास करीत आसा। तुमचे पूण मिटिंग्स तुम्ही चालूच दवरलेले आसा, तुमचे पॉलिटिकल मिटिंग सगळें चलता, पूण भुरग्यांचे जे आयज डिमांड आसा आनी भुरग्यांचे एग्जाम पोस्टपोन जाल्ली जाय, ती पोस्टपोन जावपाक जाय। कित्याक भुरगे आनी तेंचे पेरंट्स दोनूय टेन्शनान आसा। लास्ट टायमूय तुम्ही हेच केल्ले, जेन्ना पॉलिटेक्निक भुरग्यांचे एग्जाम्स असले तेन्नाय तुम्ही सेम केल्ले। कोविडाच्या टायमार तेंचे एग्जाम्स घेतलेले, तेंचे लायफ डेंजरान घातलेले आनी तेन्ना पासून एक भुरगो कोविड सांपडलेलो। आनी आता जेन्ना कोविड केसीस रायज जाला तेन्नाय परते तुम्ही तुमची मस्ती करता, हजारांनी भुरग्यांचे लायफ तुम्ही डेंजरान घालता। अशें ना की तुम्ही आयज एग्जाम दिले म्हणून एग्जाम आन्सर करपाकूच जाय आनी रोखडेच न्यू एकेडमीक इयर चालू जातले म्हणून। सगळें सध्या बंद आसा। सगळीकडे एग्जाम पोस्टपोन जायत आसा जाल्यार गोंयच्या सरकाराकूच कित्याक पाड पडला? गोंयच्या सरकाराकूच कित्याक एग्जाम्स घेवपाक जाय? सीएम अशें करून दाखयता की फाल्यां एग्जाम घेतले, एग्जाम आन्सर करतले, रिजल्ट येतलो आनी लोकांक रोखडेच भुरग्यांक जॉब मेळटले म्हणून। आयज भुरगे शिकोवन वयल्या लेवलाचेर शिकोवन पासून भुरगे आयज बेकार आसा, जाल्यार ही एग्जाम घेवपाची घाई ह्या सीएमाक कित्याक जाला? लोकांचे भुरग्यांचे लायफ तो डेंजरान कित्याक लागून घालता? तुमचे बर्थडे सेलिब्रेशन तुम्ही कितें करता ते तुमचे ऑप्शनल आसा। तुमचे जे पॉलिटिकल मिटिंग्स करता ते ऑप्शनल आसा। तो लोक आपणाक जाय जाल्यार येतले, ना जाल्यार ना। सो लोक डिसिजन घेतले। पूण जेन्ना तुम्ही एग्जाम दवरता तेन्ना इट इज मॅन्डेटरी भुरग्यांक जाता की ते एग्जामीक वचून बसचे आनी आपले लायफ डेंजरान घालचे म्हणून। सो सीएमान प्लीज हेचेर फेर विचार करचो।